गीता प्रभू उलयता दवंडे साकून पातोड्या तर म्हाका कळपाक जाय हो विजयाचो ड्रायव्हर आसा पळय रामनाथ बाडेर तो हांवें हांगा म्हज्या प्रायवेट प्रॉपर्टीन हांवें आडसरां विकपाक कोणा दवरिलो तांच्यांनी म्हाका रिक्वेस्ट केला म्हणून हांवें म्हाजें स्वताचें पोट करपाक न्ही पूण ताणें सांगलां आपूण भाड्यान चलयता खूब लोक तुजे कडेन मागपाक येता पूण हो विजयाचो ड्रायव्हर रामनाथ बाडेर तो हांगा तो भाडकार न्ही हे भाटाचो हे प्रायवेट प्रॉपर्टी आमची आवय बापायची पूण हो कोण हो विजयाचो ड्रायव्हर ताका लागच ना ताका धमकी दिवपाक तूं धमकी दिवपाक हांगा तूं फातोडा पडटा काय काणकोण पडटा तुज्या हांगा कांय चलचें ना कित्याक ही प्रायवेट प्रॉपर्टी म्हज्या आवय बापायची तूं येता धमकी घालता हांगा तुजें हाका हाका भाडकार कोण दिसना विचारपाक आनी हांव लिंडनाकूय फातोडाच्या लिंडनाकूय विचारपाक सोदता कावन्सिलराक तुमी धमपाचे येतात जेवणा टायमाचेर इल्लिगली तांकां उठयतात जाल्यार तुमी आडसर भायलो लोक आडसर PWDचे रस्त्याचेर घेवन बसतात तांकां कित्याक उठयनात तुमच्या बोर्सान कितले वता पयशे जेन्ना म्युनिसिपालिटी लायसन्स घालपाक गेल्यार तुमी म्हणटात कित्याक ना 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 आडसरकारां काडटात कितले आडसरकारां काडले सगळो भायलो लोक येवन रस्त्यांनी आडसरां विकतात आनी म्हाका तांच्यान सांगलां ताका आमी पयशे दिल्यार 50,000 दिला ते आमकां बसपाक दितात म्हणून जाल्यार आमकां गोंयकारांक कित्याक दिनात तुमी बसपाक आनी गोंयकारांक कशें पोट भरपाचें हांवें कोणाकूय दिता जमीन कोणाकूय पोट भर म्हणून सांगलें लास्ट टायम म्हाका जोनी क्रॉसला चेडोय विचारतालो ताकाय सांगलें बस म्हणून तुमचेच मनशाक हांवें हें करपाचें आनी आमकां जाय तांकां करपाचें ना दुसरे फावटी सांगता कोण म्हज्या प्रायवेट प्रॉपर्टीन येवपा ना कितें करपाक जाय पेपर वर्क करपाक जाय हांव करतलें तुमकां येवन उलोवपाची गरज ना हांगा तो विजयाचें नांव पिड्यार करता विजयाचो ड्रायव्हर आपूण जाय तें करतलो तूं हांगा आडसर कशें विकता तें ताकाय म्हणून आपल्या कळ्ळें तुका म्हाका आनी विजयाक कांय ना पूण रामनाथ दुसरे फावटी वॉर्निंग घालता तूं येता डायरेक्ट म्हजे कडेन उलय तुज्या हांगा कस्टमर तो तांचे कडेन उलोवपाचो ना कळ्ळें न्ही आनी हांवें लिंडनाकूय सांगता इल्लिगल कामां करता न्ही ती मातशें बंद कर कळ्ळें न्ही तुमच्या रस्त्यांनी पळय PWDचे दवरल्यात न्ही ते पयले काडून उडय सरकारान भायले सगळे लोकांच्या भाड्यान रावतात आनी आडसरां हांगा थंय व्हरून उडयतात आनी म्हाका सांगतात हांगा घाण करतात थंय उडयतात म्हणून तुमचे येदवळ कितें धंदो करता म्हणजे येदवळ भाट आसा कितें करपाक म्हणजे उडोवपाक हांड बीन सगळें उडोवपाक म्हणजे भाट आसा आमी अशें बुरशीपण करनात आनी दुसऱ्या लागाय ना दुसरे फावट सांगता रामनाथ विजयाचें नांव घाण करपाक हांगा येनाका कळ्ळें न्ही तुका तूं हांगा लागच न्ही म्हाका तूं हांगचो भाडकार न्ही स्पेशल रामनाथ बाडे सांगता म्हाका सांगला कोण धमकी घालता तो कापोस्ताय आसा म्हजे कडेन यो हांव पळयता तुका कसो धमकी घालतलो तो आं कोणा धमकी घालता तें वता तुवें सकयता कापोस्ताय म्हजे कडेन यो म्हाका फेस कर म्हजे कडेन म्हजो नंबर घे कोणा कडेन म्हाका फेस कर एनी टायम हांव खंयच्या रातच्यान 12 वाजता वता हांव कोणाक ड्युटी मनीस कितें आमी फायट फॉर रायट आमी गोंयकारां आनी तुमी बोर्सांक भरतात म्हणून बोर्सांक भरपाक मेळना म्हणून तुका कसले अडखळ येता कित्याक खंय आडसरांचे पयशे मेळनात म्हणून ही पयलीं रस्त्यांनी भायल्या लोकांनी घाण उडयल्या पळय एन्डी नायकाल थंय ती पयलीं साफ करात चिकनाचे वेस्ट व्हरून सगळे लोकांच्या शेतांनी वाटेर रस्त्यांनी उडयतात ते पयलीं बंद करात म्युनिसिपालिटी